आणि ॲट द सेम टायम रिस्पेक्ट वॉट दे हॅव डन. सो 1961 समज जी गजाल आमकां आज तांणी करून दिली, द फ्रीडम वी हॅव गॉट, आय थिंक वी हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट फ्रीडम. वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी डू एवरीथींग टू पॉसिबल टू रिटेन द आयडेंटिटी ऑफ गोवा अँड गोवन्स. गोंयकारांची आमी गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा पळय आनी गोंय हाजें अस्तित्व दवरपाची काळजी आमी घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता दीस इज वन थिंग विच इज अ मेसेज फॉर एवरी वन टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर गोवा. मिल्का सिंग बी तुमी आतां घालतात पळय टॉपीक इलिगॅलिटीज. इफ देर आर इलिगॅलिटीज, वेदर इज मिल्का सिंग जावं मिका सिंग जावं कोणूय जावं, whoever has done illegalities has to be dealt with a very firm hand. आनी म्हाका दिसता ती गजाल ऑलरेडी विश्वजीत राण्यान केल्ली आसा टू गिव अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज. कित्याक आमचे गांव टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जावं रिजनल प्लॅन जावं जे पयलींच्यान आयले डिफायन्ड झोन्स, जेन्ना तूं सेटलमेंट एरिया म्हणटा तेन्ना थंय सेटल करपाक, नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणटा, नॅचरल कवर म्हणटा, फॉरेस्ट एरिया म्हणटा, देन दीस इज आर एरियाज वीच यू कॅनॉट डू एनी डेव्हलपमेंट. आतां हे जागे कोणाचे आसात ते कोण विकतात, ते भायल्या भायर धानची बस्ती जाता आनी थंय इलिगॅलिटीज वाडटा. जाल्यार कोस्टल लँडीर असले जाता जाल्यार म्हाका दिसता वॉट विश्वजीत डन इज अ गुड थॉट फॉर अ बेटर गोवा. बट मोर देन वॉट इज हॅपन इन टर्म्स ऑफ इलिगॅलिटीज, इट इज द फ्रॉडुलन्सी वीच इज बीन कमिंग. लास्ट 2.5-3 वर्सां कंटिन्युअस हांव बोवाळ करीत आशिल्लो की आमकां फ्रॉडुलंट सेल डीड जावंक लागल्यात, गोंयचे थंय आमचे लोकांचे जागे ना जावंक लागल्या. दिस इज अ मोर सिरियस कन्सर्न. This I have been highlighting for last 2.5 years. During election also, I had promised that we will get a SIT in place. I thank the Chief Minister for having acted swiftly. म्हापशा police stationar जवळ 50 वयर FIR जाल्ले आसा of people who have lost their properties to somebody else. This syndicate cannot be a small syndicate. It is a big syndicate. कलंगूट जावं, आसागांव जावं, अंजुना जावं, नाल्यार म्हजे पर्वरी जावं, नाल्यार सालसेटीन जावं, there are so many instances where forged sale deeds and everything is happening. कशें जाता? Without connivance of officials or without patronage of politicians, it cannot happen. I wouldn't make a charge anywhere, but म्हाका मुख्यमंत्र्यान आज ती SIT फॉर्म केल्या is a very clear message. And on 18 June, I should take this opportunity to, as I thank him, कि this is a opportunity for every Goan to come across and give his ask for justice. जे लोकांचे प्रॉपर्टी हांगा आसा, लोक भायर आसा, लंडनाक जावं खंय जावं, ते हांगा येतकर कितें पळयता? हांगा येतकर तांच्या जाग्याचेर ऑलरेडी स्ट्रक्चर आयला, कोणाचे हॉटेल आयला आनी बाकीचे स्ट्रक्चर आयिल्ले आसात. कोणाचे कशे आयले? तूं मुद्दम रावंड मारा न्ही पळय. आय थिंक एज वी टॉक अबाउट थिंग्स लायक मिका सिंग, illegalities of what he has done, it is more serious offense of somebody who has forged sale deeds. आणि हाजेर म्हाका दिसता आय विल एन्श्युअर along with the Chief Minister that this particular syndicate is broken up. हे फोडपाची गरज आसा. हातून आमच्या गोंयकारांचे लँड उरतले, गोंयचे अस्तित्व उरतले. जाल्यार कोण येतले, नाटकां करतले, बाकीचे करतले आनी आमी हांगा बसल्या एंड वी आर सीइंग आवर पीपल लूज लँड्स लेफ्ट रायट. कॅनॉट बी डन. सर्टन सिस्टम नीड टू कम इन प्लेस. बट मुख्यमंत्र्यान जे केला इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. आय एप्रिशिएट वॉट ही हॅज डन ऑन अ फास्ट फुटींग ऑन आवर रिक्वेस्ट. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता इलिगॅलिटीज एज फार एज लँड इज कन्सर्न आनी इलिगॅलिटी एंड फ्रॉडुलन्सी ऑफ सेल डीड्स, आय थिंक द गव्हर्मेंट इज एक्टिंग इन द रायट डायरेक्शन. स्ट्रक्चर शुड बी डेमोलिश्ड. If it's illegal, everything has to be demolished. There is no question of Mika Singh, whoever it is, Kalangut Belt or Koyega, wherever it is, if it is illegal, it should go.